नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. चर्चेचं जमनी कन्वर्ट करून दबाव तंत्र बीजेपीक दुबाव. टीसीपी मंत्री म्हणटा आरोप करतल्यांनी मेळचे चौकशी समितीक चर्चींनी कन्वर्जना तपासपाची गोयच्या आवाजाची तयारी. कामगार दिसा ट्रेड युनियना कामगारांची आयटकाच्या बावट्याखाला रॅली काडिल्ले खण कामगारांक परत घेवचे म्हूण मागणी. सरकाराचे कामगारा विरोधी धोरणाचो निषेध. मोपा विमानतळाच्या सुवातीवेले 21 झाड फुडलो आदेश ये मेरेन मारपाचे ना. हायकोर्टाची ऑर्ड. झाडाचे फक्त मार्किंग करूंक मेळटले. रेनबो वॉरियर्साच्या याचिकेचेर आदेश. शेटीच्या भांगराचे पार्सल घेऊन फुज्जो काढपी एजंटाक मडगांव पुलिसांनी कुडाळ धरलो. 53 लाखाच्या भांगराचे पार्सल घेऊन भायले भायर नाच जाल्लो भांगर जप्त. आणि गोवा 7 फुटबॉल प्रीमियर लीगान चिंचणी एंजल्स आणि ब्लॅक एरोजन जोडले जैत. चिंचणीन युरो कनेक्शनाक ब्लॅक एरोजान रॉयल बिल्डराक धाडायले. चर्चीच्यो जमनी कन्वर्ट करपाक दबाव तंत्र चल्ला म्हूण बीजेपीची गोयच्या आवाजाच्या एक्सपोजेचेर दुबाव. बीजेपी आमदारावेले आरोप खंय चुकीचे. दुसरे वटेन आरोप करतल्यांनी टीसीपीचे चौकशी समितीक मेळचे म्हूण टीसीपी मंत्री विजय सांगतात. चर्चीचे जमीन कन्वर्जनाचेर विचारल्यार गोयचो आवाज म्हणटा चर्चीनूच खंय गोयचे पर्यावरण साल्वार केला. चर्चीची कन्वर्जना आसल्यार ती खंय तपासची पडटली. लोहिया मैदानावेले गोंयच्या आवाजाचे सभे फाटल्यान चर्चीचे कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस आसा म्हूण सगळ्यांक खबर आसा. चर्चीन कन्वर्ट केल्ल्यो जमनी सभेत कित्याक एक्सपोज जाल्यो ना म्हूण बीजेपीचो प्रश्न. कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस आनी पीस म्हणून जी संघटना जी ह्या पयरच्या सभेच्या फाटल्यान आशिल्ली हें सगळ्यांक खबर आसा. चर्च सारक्या संघटनांनी लाखांनी स्क्वेअर मीटर एरिया म्हणजे जवळपास 5 लाख स्क्वेअर मीटर एरिया ही कन्वर्जना खातीर घालपाचो तांणी प्रस्ताव दिल्लो. हातूंत भितरली जवळपास 1,30,000 जवळपास म्हणटा 1,30,000 स्क्वेअर मीटर एरिया ही कन्वर्ट जाल्ली आसा. आनी जवळपास 3,37,000 सुमार एरिया जी आसा ही कन्वर्ट जावपाक पावली ना. कन्वर्जनाचो हो जो प्रयत्न हो जो जावपाक पावलो ना ताका लागून प्रेशरायज करपाची तर ही टॅक्नीक न्हय न्ही. कोणाचे 10,000चे कन्वर्जन कोणाचे 5,000चे कन्वर्जन जेन्ना थंय एक्सपोज म्हणून दाखोवपाचो प्रयत्न जाता तेन्ना तातूंत भितर 5 लाख स्क्वेअर मीटर एरिया कशी कन्वर्ट करपाचो प्रयत्न जालो हेंय बी तितल्याच उक्तेपणान दाखोवपाची गरज आशिल्ली. पक्ष म्हणून आमी सांगपाक सोदतात की हे सगळे आरोप धादांत फटींग आनी खोटे अशे आरोप आसात. खास करून भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारांक तांचे डिफेमेशन करपाक आनी त्याच प्रकारची तांचे इमेज टार्निशिंगाच्या उद्देशान तांची नांवां ही थंय घेतली गेल्ली आसात. जर इल्लिगल आनी जर चुकीची खंयचीय गजाल जर कोणें केल्ली आसा जाल्यार ताजे डॉक्युमेंटरी एविडन्स दाखोवन ताजे सयत आरोप करपाची गरज आसा. आरोप करतल्यांनी टीसीपीचे 5 वांगड्यांचे चौकशी समितीक मेळचे. हांव मागतां की गोंयचो आवाज जी संस्था जाणी एलिगेशनां केलें दुसऱ्यांनी जी संस्थेचेर एलिगेशन हें आनी सगळ्यांनी हे कमिटीक मेळचें. हें मेळपाक जर फॅसिलिटेट करपाक जाय जाल्यार सरकार तेंय करपाक तयार आहा. आरोप करतल्यांनी 48 वरां भितर माफी मागची ना जाल्यार एक्शन घेता म्हूण कुट्टाळचे आमदार एलिना उलयले. I demand public apology from Goincho Avaz for its malicious intention to malign my reputation and failing to do this within the next 48 hours, I will be forced to take action.
चर्चीचे जमीन कन्वर्जनाचेर विचारल्यार गोंयचो आवाज म्हणटा चर्चीनूच खंय आयज मेरेन गोंयचें पर्यावरण साल्वार केलां. चर्चीचे लँड कन्वर्जन आसल्यार डिटेल्स गोंयचो आवाज खंय तपासून पळयतलो. Till today, the church is the only institution, I think, in Goa which seems to be bothered about Goans and Goa's environment and future generation. I don't see any other institution in Goa which is willing to fight and to sacrifice for protecting the interests of future generations. Okay. If you see the history of Goa last so many decades, it is only the church which has been there. If not for the church, I think Goa would have been a Noida or Gurgaon long back. जसे तुम्ही आमदारांचे बी चेक केले पळय न्हू ड्राफ्ट प्लॅनाकडे ह्यो चर्चीचे जे डिटेल्स दिले तुम्ही करून बी पळयल्या खरेंच तशें आसा काय म्हणून खरेंच तेंच्यांनी सेटलमेंट बी डिमांड केले. We will definitely review everything. Okay. We will review all information that we receive. अलॉंग विथ पॉलिटिशियन तुम्ही चर्चीचे जे डिटेल्स दिले ते क्रॉस चेक करतले म्हणटा. Of course, now we have information. We'll check it. But we will definitely check it. But we also know that church has got so many schools, colleges, institutions. It may be that these are related to that. We will check. We are not going to discriminate in any way. We will check everything. Our studies are all continuing. TCP मंत्री विजयाचेंय नाव एक्सपोजेंत आसा. ताणें पयलीं मंत्रीपद सोडचें. इन्क्वायरी चलता तो मेरेन खंय प्रादेशीक आराखडो स्थगीत दवरचो. पहिली गजाल म्हणल्यार विजय स्वता ताची जमनी इन्वॉल्व आसा. सो ही शूड रिझायन बिफोर अपॉइंटिंग एनी इन्क्वायरी ऑर एनीथिंग. तो इन्क्वायरी करता म्हणटकीर ताका एक एक्सेप्ट जाला की देर मे बी प्रॉब्लम्स इन द रिजनल प्लॅन. एटलीस्ट ही इज एक्सेप्टिंग दिस. इफ दॅट इज द केस देन देर हॅज टू बी अ स्टे. There has to be a stay on applicability of RP 2021. म्हणल्यार RP 2021 सेटलमेंटा बेसिसाचेर इंडस्ट्रियल झोना बेसिसाचेर परमिशन एक सुद्धा दिवपा जायना. Architects and engineers are part of the real estate lobby. Their livelihood depends on these real estate projects. Architects and engineers are anyway vested interest, so they cannot be on the committee at all. The committee should be made up of people who love the environment. आमचे डायरेक्ट हे आसा की एनी इन्क्वायरी फर्स्ट शुड बी अबाउट हू नोटिफाईड दिस RP ऑन 28 March and on what basis without checking the objections. गोंयचो आवाज संस्थेक TCPचे चौकशी समितीचेर विश्वास ना. They will definitely say everything is fine किंवा तांकां फायदो आसा म्हण. Whereas if this committee had some social scientists, some environmentalists, it would have some semblance, but there is nothing in it. We want to submit that all those objections which are there and all illegalities which are coming have to be inquired. And if by operationalizing this regional plan on 28th March, if anybody takes advantage, whether ministers, MLAs or builders or any land sharks tries to take advantage ki it is operationalized, we will file criminal cases. So you're not bothered about the defamation cases and the legal notices? Not at all, not at all. We welcome it and we will have a second exposure immediately after that. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एक माया कामगार दिसा आयटकान पणजे कामगारांची रॅली काढली. कदंबा बस स्टँडा वेले क्रांती सर्कल ते चर्च स्क्वेअर मेरेन रॅली गेली. थंय पब्लीक मिटींग जाली. शेकड्यांनी कामगार रॅलीक पावले. कामावेल्यान काडिल्ल्या मायनिंग कामगाराक परत घेवचे म्हूण आयटक मागता. गोंयच्या कंपन्यांकूच मायनिंग सारखे चलूंक जमना. सरकार भायल्या कंपन्यांक हाडून कितें करतले काय म्हूण प्रश्न. हम सब हमारी ताकत और हमारी ताकत लाल बॉर्डर जिंदाबाद जिंदाबाद लाल बॉर्डर जिंदाबाद जिंदाबाद हम
हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। And I wish you on 1st May 2018 a very happy May Day. Today is International Working Class Day, where workers spread over throughout the world are celebrating this day in very different manifestations. The workers rally, the workers come together, the workers celebrate the great struggles of the working class throughout these years. आम्ही कामगार वर्ग एकठांय येवन आमची जितली ताकद आसा ती आम्ही एकठांय येवन आम्ही या मे डे मानयता, पण त्याच बरोबर आम्ही सरकाराक शिटकावणी दिता. गोंयांत मायनिंग बंद जालां, 40,000 वयर लोक बेकार पडल्यात. ऑलरेडी 1,40,000 बेकार गोंयांच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीचेर आसात. अशा वेळार नोकऱ्यो कोण दितले, खंय मेळटल्यो, कंपन्यो बंद जाता. अशा वेळार ह्यो मे डे जाता, ज्या वेळार आमचे मे डेचे डिमांड आहात, आमचे रेझोल्युशन आसा, आमचे ठराव आसा. सरकारान ताबडतोब मायनिंग गोवा मिनरल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड GMCL तयार करचो आनी इमिडिएटली मायनिंग चालू करचे आनी लोकांक नोकऱ्यो, ट्रक स्टार्ट करचे, कामगारांक काम दिवचे. मायनिंग पर्यावरणाच्या सगळे रूल्स आनी इंटरजनरेशनल इक्विटी आमच्या भुरग्यांचो फुडार सगळे मनान दवरून लोकांक सगळ्यांक वेगेन घेवन ह्यो मायनिंग चालू करचो. गोंयच्या फुडारा खातीर, लोकांच्या बऱ्या खातीर आनी लोकांच्या हिता खातीर. काणकोणा नगरशा 6 वर्साच्या चलयेचेर बलात्कार करपी आरोपीक फाशी दिवची म्हणून थंयचे लोक मंगळारा सांजे एकठांय जाले. तिनूय आरोपी बांदकाम कामगार तिगांकूय धरल्यात. मिठाई दिता म्हूण हायस दाखोवन तांणी ल्हान चलयेचेर खंय लैंगीक अत्याचार केले. पुलिसेन चौकशी सारकी करची. भायले कामगार येवन ह्या वाठारांत रावल्यात. चलया बायलांक खंय सेफ्टी ना. पीडित चलयेक अपना घरांत दवरल्या. आमची काणकोणचे जी पयलीं बी हो इन्सिडेंट असोच घडून 35 लोक मेल्ले आसात आनी सेम कन्स्ट्रक्शनाक सेम तेगे एरियेक हो इन्सिडेंट घडला आसा आनी ह्या जाग्यार हो इन्सिडेंट घडला तोय बी एक 7 वर्स भुरग्याचेर. कोण येता कोण वता काय पत्तर लागना. 4 दीस जातात 5 दीस नातात, 4 दीस जातात 5 दीस नातात. याचा तू काहीच ना. आता रेंटा दिला भाड्या दिता दिसाकोता दिता तेव्हा काय कोण काय जोडपी येता कोण येता वयता काय कळत नाही. आता 6 वर्सां चलयेचेर जो पळय अत्याचार जाला, जे कोण पळय हातूंत सामील आसात तांचेर बेगोबेग जात तितले बेगीन तांचेर एक्शन घेवची आनी ही गजाल मुखार हाजे मुखार केन्नाच घडची न्ही अशी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची तांचेर. नगरसेच्या वार्डांनी सगळे काणकोणच्या लोकां पासून कोणाकूच कापस्ता जावपाक जायना, वायट नजर तांचेर घालपाची अशी एक्शन घेवची. हांगा सदांच रातची सुद्दां अशी भोंवताली सगळी, केन्नाच कसलीच केस हांगा घडली ना. आनी ही केस आमी म्हाका तरी दिसता हांव आतां हांगा आसा 30 वर्सां जायत आयली, केन्नाच आमी आयकली ना. आमी रातीन सुशेगाद हांगा येवन बसताली सगळी जाण, केन्नाच आमी सगळीं बरी भोंवताली भावणां अशी करून. पूण हांगा ही अशी 6 वर्सांचेर आनी चलयेची अशी जावप म्हळ्यार सामकी भयानक गजाल आसा. कित्याक चलयेन जाल्यार आपले सगळे दिल्ले आसा, पुलिसान स्टेटमेंट दिल्ले आसा, ताचे मेडिकल देखून ताका कळिल्लें आसा की ताका रेप जाल्लो आसा आनी ताका जेन्ना आयज आपल्या घरांत दवरला तो आमी मागता ते बिल्डर जो काणकोणचे आयज जाल्ली आसा ती केस जेन्ना शेजाऱ्यांनी उलयल्ली आसा आनी आमचे कडेन प्रूफ आसा, आमचे कडेन स्टेटमेंट आसा, आमी गोंयच्यो बायलो उडी रावच्यो ना. भायले लोक जे कांय हें नासतना जेंची आयडेंटिटी नासतना जे असले इलिगल काम करता, सेक्युरिटी अशी दवरता तेंचेर कारवाई जावन ह्या सारकी एकदम कडक शिक्षा दिवपाक जाय, फाशीची शिक्षा. आनी महिला काँग्रेस हो इशू जो पर्यंत तांकां शिक्षा जायना तो पर्यंत हो इशू घेवन रावतली. म्हणजे आमी खंयच कॉम्प्रोमायज करपाक ना आनी आमी हो इशू कंटिन्यू घेतली. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.